सो कितें डिस्कशन जालें सगळे ऑपोजिशन एमएलए वांगडा आसले आमचे जे सेशन 6 मार्चाक सुरवात जावपाक पयली सुवातेर वी कंडेम दीस एक्ट डन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ ब्रिंगींग सच अ शॉर्ट सेशन 14 दिसाचें बजेट सेशन मिनिमम 15 डेज आसपाक जाय आनी आमी सगळे ऑपोजिशनान जेन्ना BAC लास्ट टायम जाल्ली त्या वेळार आमकां अश्युरन्स दिल्लें की मिनिमम 25 वर्किंग डेज सेशन वील बी टेकन हूंय ना हूंय चोयल्यार हो सरकार कित्याक भियेता प्रश्न निर्माण जाता आनीक टुडे वेन ऑल द 7 MLAs वी स्पोक ऑन वेरियस issues of concerning our environment, issues concerning unemployment, crisis in the health sector, crisis in the law and order situation, crimes, murders, Madhai. All these were discussed. More importantly, आमकां म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक Justice Ferdinand Rebello has sent a written charter, and definitely strategically all of us will make sure that whatever needs to be done in the interest of Goa and Goans as opposition MLAs, it is our duty. We will take this opportunity. But पयली सुवातेर स्पिकरान आमकां opportunity दिवपाक जाय, session लांब जावपाक जाय. All of us have personally signed a letter to be written to the speaker. Anik, also we are going to meet the Honorable Governor. We are going to take an appointment, meet the Honorable Governor to make sure that he tells, he's the jenna आज तेका अधिकार आहा आनीक अधिकार जेन्ना आहा ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक दोतोर प्रमोद सावंताक की म्हाका दिसता बजेट सेशन पयली सुवातेर आमचे मदें डावटूय जाता वेदर हे 14 दीस जातले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता. So strategically we have all decided that whatever our views pertaining to the way what is happening in the state of Goa, unitedly it is our duty that keeping our political parties might have different ideas, but we feel as legislators what is important in the interest of the state to make sure that within ourselves एक जेन्ना आमी एकठांय जाता तेन्ना गोंयकारां पासत जातले आनी जे प्रश्न आनी जे मुद्दे आज गोंयकारां पासत हे रेज करपाक जाय स्ट्रेटेजिकली विथ द लिमिटेड एवेन्यू लिमिटेड जे आमकां कॉलिंग अटेन्शन जावं दुसरे जे मिडियम मेळटा थ्रू प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इफ बिल्स नीड टू बी पास टेकिंग एवरीवन इन टेकिंग पिपल्स व्यू इन टू कॉन्वर वी विल रेज दीस इश्यू. तुम्ही आमी आयकलें की स्पिकरान हालींच एक मिटींग अटेंड केल्ली थंय तांच्यांनी रेजोल्यूशन घेतला खंय मिनिमम 30 दिसाचें सेशन हे वर्साक जावपाक जाय म्हणून. ना स्पिकरान सेशन 30 दिसा जावपाक जाय पूण जायते स्पिकर एकठांय थिंगा व्यू आहा हिंगा सरकार चित्ता एक दिसा पासून जातली काय कितें आमकां इतलो म्हाका दिसता आमकां एक डावट आहा टू यूज वेरियस मिडियम्स देर आर इलेक्शन्स दॅट आर कमिंग एनीवेज इट इज आवर रायट टू हॅव अ लॉंगर सेशन. When you talk about the budget session, अरे इकरा मिनिस्टर आसल्यान म्हणजे एग्जाम्पल मुखेलमंत्री कितले पोर्टफोलियो आहा तेणें गोल्डन जुबली केल्ली इतले पोर्टफोलियो म्हणजे एक डिमांडाचेर 2 मिनटां उलोवप ऑपोजिशनान एक मिनिस्टर आले हे डिमांडाचेर एंड बेजिकली 14 days if you have 3 days basically for budget discussion plus आमगे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डे टेक्निकली शूड बी प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डे बट तेमी दे टेक बजेट डिस्कशन ऑन डिमांड्स एज वेल ऑन द फ्रायडे एज वेल. सो हें हूंय ना हूंय म्हाका दिसता पयले सुवातेर जेन्ना बजेट सेशन जातलें ऑन फ्रायडे जेन्ना पयले 6th March द फर्स्ट डे वेदर प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन वील बी टेकन ऑर नो दिस इज आवर रायट ऑफ एन MLA. So after budget session he is going to shut no more private members resolution होय प्रश्न म्हाका दिसता निर्माण जाता. So we request the Honorable Speaker, he is the custodian of the House, it is his duty to protect the opposition and the ruling. It cannot be one-sided. आमकां last time one-sided दिसलें तर आमी स्पिकराक सांगता जे प्रश्न STचे OBCचे गोंयांत जे प्रश्न important आहाय we want to raise, we require the number of days, time should not be curtailed.
So we have written a letter to him and we will also write a letter to the government. युरी बाब आमी पळयता असेंब्ली खातीर तुमी युनायटेड ऑपोजिशन दिसता. फोंड्या बायपोल जावपाचें आसा थंय युनायटेड ऑपोजिशन दिसतलें काय फक्त तुमी आनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.